आमचे इलेक्शन ऑफिस इनॉग्रेट जाल्ले आसा आनी तसोच आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज जाल्लो आसा। तशेंच आमचे सिंबॉल जावन आहा मेणबत्ती कॅन्डल। सो रिक्वेस्ट करता सगळे मांद्रे मतदारसंघाच्या वोटर्सांक की आमची सिंबॉल जे आहा ते मेणवात जावन आहा कॅन्डल। सो तुम्ही सगळे जाण हे 23 एप्रिलाक जे इलेक्शन जातले बाय इलेक्शन तेका सगळे जाण मेणबत्तीक वोटिंग करून भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचे। स्टार्टिंग म्हणल्यार सगळ्यात पयली कॉन्स्टिट्युन्सीन पावर सप्लाय आणि वॉटर सप्लायचे शॉर्टेज आहा ते आमचे फूल फ्लॅश प्रयत्न आसतले की जाता तितले बेगीन आमी हे प्रॉब्लेम कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले। दुसरी गोष्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इलेक्ट्रॉनिक सिटीक आमचो जागो ऑलरेडी एक्वायर्ड जाल्लो आहा ते जाता तितले बेगीन आमी इलेक्ट्रॉनिक सिटी काम सुरवात करून जाता आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमी काडटले आनी जाता तितले घरांनी जॉब्स दितले। हे गांवांत जाता तितले टुरिस्ट येतात आनी हांगासर बेसीक हेल्थ फॅसिलिटीज ना। हेल्थ सेंटर्स आहा तेका अपग्रेड करपाची गरज आहा विथ 10 बेड्स आनी 24 hours डॉक्टर्स। हेचेर आमी जाता तितलो प्रयत्न करतले। तशेंच हांगासर आमचो मेजर रोल आसतलो की हांगासर टुरिस्ट बेल्ट आसल्या कारणान कितें तरी टुरिस्ट एक्टिविटीज जशे की लेजर शो एम्युजमेंट पार्क अशे कितें प्रोजेक्ट्स हाडून टुरिजमूय वाडयतले आनी तेतून एम्प्लॉयमेंटूय क्रिएट जातलो आमचो। हे मेजर आमी स्टेप्स घेतले। डिफरंट म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं हांवें क्लियर केला की हांगासर लिडर्स ना। आमी स्वताहून लोकांनी चूज केल्ले आहात आनी प्रत्येक गांवांनी आमी सांगले जे प्रॉब्लम्स जे समस्या आहात ते आमकां डायरेक्ट घेवन एप्रोच करपाचे आनी कामां करून घेवपाची। तेका लागून आमी आमचो नारो स्लोगन दवरला हर नेता हर एक नेता। हेचो अर्थ इतलोच आसा की प्रत्येक जाण आपआपले काम आपूण स्वताहून घेवन येवपाचें आनी आपलें काम करपाचें। हे कंप्लिटली डिफरंट पयलींच्या पॉलिटिशियनाकून कंप्लिटली डिफरंट आमचो स्टेप आसतलो। जायते लोक आसात सगळ्या पार्टीचे लोक आसात आमच्या वांगडा आनी सगळ्या पार्टीक जे नॅशनल पार्टीज आहा तांकां विटलेले आहा वाजाल्ले आहात। कित्याक प्रत्येक टायमाचेर तेंच्यांनी जेका इलेक्ट करून हाडला तो कितें ना कितें तेंचे कडल्यान पॉलिटी हे मेळयले आसा। जशे आतां एक्स MLA आहा ते एक्स MLAन काँग्रेसीन तेका इलेक्ट करून हाडलेलो आनी कोणाक ना सांगता विश्वासघात करून वोटर्सांचो विश्वासघात करून तो गेल्लो आसा। तेका लागून सगळी मांद्रेची जनता ती दुखावलेली आसा आनी तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलेलें हे फावट पार्टी नाका आमी इंडिपेंडंट वचपाचें।